हाय आज आसा डे 3 आनीक म्हजें नांव मेलविन. तुम्ही पळयतात आवाज गोवस लायफ हो यूट्यूब चॅनल तुम्ही पळयतात. आनीक आयज आसा सद्याक प्रेजेंटली आसा हांव तुमकूर आसा, जे लागची तुमकां स्टे दाखयले जे लक्ष्मी स्टे आहा जंय हांव ते काल थिंगा आशिल्लो आनी हिंगच्यान आतां हांव भायर सरता बेंगलोर वचपाक. ऑलमोस्ट बेंगलोर 70 किलोमिटर्स ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 नाल्यार 1.5 अडेज वरान पावतलो. आनी आतां जाल्ले आसा 8:30 आनीक आयज हांव बेगीन भायर सरता. सो वाटेर हांव ब्रेकफास्ट करतलो, थिंगच्यान मागीर हांव मुखार वयतलो. आज मातशें बेगीन भायर सरलो, आज बेगीन उठलेलो. ओके आनीक हिंगच्यान कुमकूर आहा थिंगच्यान आतां भायर सरता. आनी आज आहा गणपती. ओके सगळे हॅपी गणपती. सगळे जितले आमचे हिंदू भाव आसा, हिंदू तुजे फ्रेंड्स आहात तेंकां सगळ्यांक म्हणजे एक तेंकां वीश करता तेंकां हॅपी गणेश. ओके तुमची जे वीश जी आसा ती बरे भाशेन तुमची जाल्या पुरो. आनी तशेंच म्हजें बीन हांव जी वेलंकीर वयता म्हजो हांव बरे भाशेन पावल्या पुरो. तुम्ही बी मागाय हांव तुमचे वचत जे म्हणजे हिंदू भाव आसा, जे म्हणजे फ्रेंड्स आहात तेंचे वचत तुमचे आयज गणपतीचे तुमचे सगळ्यांचे बरें जावचें म्हणून तुमचे कसं हांव मागता. आनीक चोया आज मार्केट ओपन आसतली काय बंद आसतली ते बेंगलोर बीन, कित्याक आज गणपती न्हू. आनी हिंगाय बीन लोकल हांवें जे काल आतां चयले रस्ते तेंचे सार्वजनीक जे आसता गणपती जे व्हडले लागे न्हू, जे गांवान कितें आसता ते ती चल्ली. म्हाका दिसता की आज बंद आसतलें, पूण तरी पूण ट्राय करतलो बेंगलोर सिटी वचपाक. आनी आतां चल म्हजी आतां मुखारली जर्नी आयज डे 3 मुखारली जर्नी स्टार्ट करूया आतां आमी. सद्या हांवें आतां भायर सरता आनी हो रोड आसा आतां. ओके गाडी स्टार्ट केली हांवें. थंयच्यान हांव भायर सरता. डोसा इडली घेतली हांवें, डोसा घेतलो आनी हांव हिंगच्यान आतां भायर सरता. तुमी पळोवपाक येता ह्या जाग्यार कितलो रश आहा चोय. रेस्टॉरंट जे आसा फूल रश आहा चोय. आतां हिंगच्यान हांव भायर सरता. सो आतां ब्रेकफास्ट केला हांवें ब्रेकफास्ट केलो. हिंगच्यान आतां हांव भायर सरता, आतां मुखार वयता. ओके हिंग चड सदांच नॉन वेज खायना, सो फुल्ली वेज. ओके आतां काली वेज पूण रातचो मातशें नॉन वेज जेवलो, बिरयानी घेतली. थोडे थोडे एक सिंगल तुमकां आतां नॉन वेज मेळटा, पूण मोस्ट 99% म्हटल्यार तुमकां फुल्ली वेजूच आसतलें. ओके आनीक ब्रेकफास्ट जावं लंच जावं डिनर जावं वेजूच आसता, बेगीनूच मेळटा नॉन वेज. पूण काल रातचो डिनर जाल्लो तो नॉन वेज जाल्लो, बिरयानी घेतली हांवें. आनी आयज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फूल 100% वेज, प्युअर वेज. इडली आनी हें घेतलेलें हांवें दिसा डोसा. ओके आतां हांव चड वयता हिंगच्यान मुखार. सद्या आतां बेंगलोर पावल्लो आसा. बेंगलोर ऑलमोस्ट आतां हिंगच्यान 18 किलोमिटर आसा सिटी. बेंगलोर सद्या आतां हिंगच्यान 18 किलोमिटर आसा. सद्या आतां हांव बेंगलोर पावल्लो आसा आनी आतां हो म्हजो रूट. ओके चल्लो आतां बेंगलोर. आतां हांव येयल्लो आसा जी बेंगलोर पॅलस आसा ती पळोवपाक येयल्लो आसा.
आनीक आतां वयतलो वेलंकी म्हळ्यार तुमकां बेंगलोर जो पावला आसा बेंगलोर सिटीक हांव भोंवपाक येयल्लोच आसा तसो तुमकां म्हळ्यार बेंगलोरची पॅलस आसा ओके पयलींची राजाची ओके पयलींचे राज कितल्याशे हिंगा पॅलस कितल्याशे राजान राज करून गेल्ले आसा ओके आनी अजून पासून पयलींच्यो वस्तू हितून भितर इन्स्ट्रुमेंट जे आसा न्हू अजून पासून आसा आतां ही भितर वचून तुमकां हांव दाखयतलो ही जी पॅलस आसा ती ओके आनी आतां पावलो आसा बेंगलोर पॅलस आसा त्या जाग्यार आसा हांव सद्या सिटीकूय भोंवतलो पूण सद्या सगळ्या पयलीं हांव पॅलस पळोवपाक आयला जी बेंगलोरची आसा ती ओके हेजे पयलीं बेंगलोर येयलो पूण ही पॅलस हांवें खूब पळोवं ना कित्याक नेक्स्ट टायम परतून येतलो तेन्ना म्हणल्यार हांवें पॅलस हांव पळयतलोच कित्याक हांव तीन चार वर्स पयलीं येयल्लो आनीक आतां हांव परतून येयलो तेन्ना पयलीं सगळे पॅलस पळयतलो आनी मागीर बाकीचें कितें आसा तें मुखार समज टायम समज आसा न्हू जाल्यार तुमकां दुसरे आनी कितें आसा न्हू व्यूज जे आसा पळोवपाचे ते तुमकां दाखयता आनीकूय व्यू आसा पूण मुश्किलचो टायम आसा पळयचो हिंगा म्हाका कितलो टायम लागतलो म्हाका खबर ना कित्याक भितर पॅलस जी आसा ती बरी व्हडली आसा जे सेक्युरिटी जे आसा तेंगे भितर व्हडली आसा आनी खूब टायम लागतले दिसता म्हाका म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक वर भितर वयतले हिंगाच चोयता मुखार मुश्कील टायम आसा जाल्यार तुमकां मुखार दाखयतलो जी आनीकूय व्यू आसा ते आनी हांव चलता आतां भितर तिचो ही पॅलस पयली भायरची बॅलन्सीला न्हू आनीक न्हू हिंगा एंट्री घेवपाक पडटा हिंगा जो ट्युरिस्ट सगळे येता हिंगा न्हू एंट्री पास आसा पास मातशें म्हारग आसा हिंगा 300 एंट्री आसा हिंगा फॉर इंडियन्स आनी फॉरेनर जे आसा तेमकां 500 पर पर्सन एकट्याक 300 रुपया आनीक हिंगा भितर कितें आसा फोटोग्राफी अलावड ना भितर ओके एकट्याक 300 रुपया आनी भायल्याचो व्यू जो आसा न्हू पॅलसीचो तो व्यू तुमकां दाखयता ओके आनी आतां चल्लो भितर ओके आतां चल्लो भितर हेजो हे आतां भितर येयले हे आतां तुमकां भितर दाखयला हे वॉल पेंटींग सगळे जे आहा ते ओके आनी जी चर्च पयलींची चर्च जी आशिल्ली न्हू ती राजा टायमाची ती चर्च ती टायमाची अजून पासून आसा आनीक जो हे जे सगल्यांक बसपाचो टेबल हितून आसतले ती बी चर्च हिंगा आसा आनीक जायते आसा ते भितर पळोवपाचे पूण कितें व्हिडियो भितर काडपाक मेळना तुमकां शॉर्ट व्हिडियो काडून हांवें तुमकां दाखयल्लो आसा आतां पॅलसून भायर सरलो आसा आनीक आतां भायर आसा भितर कितें आसा फोटोग्राफी करपाक मेळना भितर जो आसा न्हू तो फोटोग्राफी ते करपाक दिनाय आनीक आतां सद्या भायर आसा चोय हिंगा ओके तो तोप साचयला न्हू भायर आनी पॅलस ही व्हडलीशी पॅलस ही मेन एंट्री पॅलसाची पूण जेन्ना ट्युरिस्ट येता त्या सायडीच्यान एंट्री जाता पूण हे पयलींच्या राजा टायमार ही मेन एंट्री आनी हो आवटसायड जो लूक जो आसा चोय हो लूक आसा तो आवटसायड लूक ओके मुखायल्यान गार्डनींग केल्लें आसा मुखार गार्डन आसा आनीक भितर पळोवपाचें भरपूर आसा तुमी केन्ना समज बेंगलोर येता जाल्यार बेंगलोर जी पॅलस आसा ती तुमी येवन पळोवपाक जाता बेस्ट आसा जे पयलीं राजाचे ते इंस्ट्रुमेंट अजून पासून आसाय जे तेंच्यो वस्तू जे जेवणाच्यो टेबल्स सगळे पेंटींग रे कितें पावरफूल पेंटींग जाण तूं जे वॉल पेंटींग आसा न्हू अजून सेम तेंच पेंटींग आसा जे पयलींचे राजा आशिल्ले तेंचे अजून वॉल पेंटींग तशें आसा कांय चेंजीस ना आनीक कितलेशे तुमचे इंस्ट्रुमेंट आसा भितर तुमचे आमचे रोपूय चोवपाक मेळटा तेंचे मागीर तुमकां कितलेशे आयटम्स पळोवपाक मेळटा तुमी येवन ह्या जाग्यार विजीट करचें ओके आनी सो ही पॅलस चयलानी ही पॅलस हिंगा ट्युरिस्ट भरपूर येता भोंवपाक म्हळ्यार पळोवपाक हे पॅलस जी आसा भितरल्यान कितलो दोन मातसो भितर पळोवपाक 2-3 वरां जाय तूं समज भितर पळयतना 2-3 वरां जाय हांवें म्हाका ऑलमोस्ट जाल्यार 1 वर जालें आतां भितर आशिल्लो ओके ही आख्खी पॅलस भोंवता म्हळ्यार 1-2 वरां जाय म्हणजे सुसेगाद पळयतलो न्हू जाल्यार 1-2-3 वरां तरी जाय आनी हेच्या मुखार आसा तें गार्डन हे गार्डन तेमी ही आसा ते मुखारचो हे गार्डन हे मुखायलें गार्डन आनी पॅलस जाय एक समज तुमी बेंगलोर येता कितलेश्यो वस्तू आसाय बेंगलोर पळोवपाच्यो पूण आतां म्हाका मुखार वचपाक जाय हांव चयतलो आनी
आनी 2-3 वस्तू पळोवपाक तशेंच मार्केटाक भोंवपाक जाय. ओके. आनी सद्याक तुमकां आयज हांवें न्ही पॅलस दाखयल्ली आसा. नेक्स्ट टायम सपोज हांव केन्ना बेंगलोर येतलो जाल्यार तुमकां आनिकूय तुमकां दाखयतलो. हे भाशेन जे पळोवपाचे व्यू जे आसाय न्हू, ओके, तशें फोर्ट बीन आसताय न्हू पळोवपाचे, ते तुमकां दाखयतलो. आतां चलता मुखार. ओके. आनी जर हें चयला तुमी तो तोप आसा, हिंग एक आसा, हिंग एक तोप आसा. आतां चल्लो मुखार. हांवें पॅलस पळयली काय आसा, पॅलस आसा. पॅलस केन्ना तुमी येता न्हू जाल्यार तुमी येवचे ह्या जाग्यार बेंगलोर. ओके. बेंगलोर पॅलस. आयज तुमकां म्हजे बायक रिव्यू करता, जी हांव कितकोन ट्रॅवल गोवा टू वेलंकनी चेन्नई जो वयता न्हू. आयज सद्या आतां बेंगलोर आसा. तुमकां आयज हांव 3rd डे आसा आनी आयज तुमकां बायक दाखयता. तुमकां म्हणजे सिक्रेट दवरलें आशिल्लें हांवें. तुमकां आतां सद्याक हांव बायक दाखयता, जी म्हजी बायक जी हांव जी हांव गोवा टू वेलंकनी जी वयता हिंगा चेन्नई, ती दाखयता तुमकां. ही म्हजी बायक चला ना. ही आसा पॅलस बेंगलोरची आनी ही म्हजी बायक. ओके. डिओ घेवन वयता. जाणा तुमी म्हटलें आतां अनपॉसिबल इतली पयस, पूण तुमकां हांव डिओ जी आसा थंय चयल्या न्हू. हें कितें दाखयलें तुमकां हांवें, ही जी पॅलस आसा बेंगलोर. ओके. तुमी म्हटल्यार मागीर हांव घरा कडेन रावन फोटो काडल्यार तुमी अशें म्हटलें, ताका लागून हांव ही बेंगलोर तुमकां हाडून जे फाटल्यानचो जो व्यू जो आसा, ओके, तो तुमकां हांव दाखोवपाक ट्राय केल्लें आसा. आनीक तुमी असो रिस्क घेवपाक जाय. कित्याक सो तुमी बायक जेन्ना पयस वयता न्हू जाल्यार तुमी सोलो ट्रॅव्हलिंग तुमी करपाक जाय. हे भाशेन समज कोणूय म्हजे भाशेन समज कोणूय वचपाक सोदता न्हू जाल्यार आतां तेकाय बीन एक घडसाण येतली बाबा अशें करून बायक घेवन वचपाक जाता म्हणून. हांव न्हू कितले पासून घेवन गेला बायक, पूण ऑलमोस्ट चड न्हू वर्सा एक पाटी इतली पयस केन्ना गेला. फर्स्ट टायम वयता ऑलमोस्ट 300 किलोमिटर बीन गेलो. ओके. साम पासून गांवा बीन, पूण अशें करून हांव फर्स्ट टायम जी इतली पयस 1030 किलोमिटर्स इतली पयस हांव फर्स्ट टायम वयता. ओके. आनी हीच म्हजी बायक हांव घेवन वयता. आनीक हे भाशेन तुमी बीन अशें करून बायक घेवन तुमी तुमचे खंय समज तुमी जर्नी जी आसा ट्रॅव्हलिंग करपाची तुमी करपा जाता. आनीक अजून पासून न्हू म्हाका, पूण बायक न्हू चड इसली बायक न्हू जी चड स्पीड चलोवन काय उपयोग ना. 80 बीन स्पीड चलयली न्हू, 80-90 म्हळ्यार ऑलमोस्ट जितली बायक स्पीड जाता तितली स्पीड जाल्यार कितें जाता बायक न्हू फास्ट पिळे जाता. म्हळ्यार कामां बेगीन येता. न्यू आसतना कांय प्रॉब्लम जायना. फर्स्ट इयर सेकेंड इयर कांय प्रॉब्लम. मागीर आफ्टर 3rd इयर कितें जाता तेजे बेल्ट आसता न्हू चड फास्ट गरम जाता, मागीर तुटपाक लागता. ऑलमोस्ट ही स्पीड तूं नॉर्मल चलयता सदांच 40 to 50 स्पीड. ही स्पीड आतां गोंयच्यान जो आतां येयला न्हू 40 to 55 स्पीड चलयता. स्लो हांव जर्नी जी स्लो केल्ली आसा. ओके. आनीक ही म्हणजे तुमी बायक जाय. आतां हिंगच्यान हांव भायर सरता हिंगा वचपाक वेलंकनीक. आतां सद्या बेंगलोर मातशें भोंवतलो ही बायक घेवन सिटी भितर. आनीक थोडेशें म्हाका सामानूय घेवपाक जाय. ओके. हिंगच्यान बेंगलोरचें कितें आसा मातशें सवाय म्हणटा, ताका लागून म्हळ्यार बेंगलोर 1-2-3 वस्तू घेवप. सगळ्या पयलीं म्हाका एक जॅकेट घेवपाक जाय. आनी कितें आसा तें पळयता. आनीक तेच्या मागीर मुखारली जर्नी जी आसा ऑलमोस्ट 500 किलोमिटर आनीक वचून उरला म्हणजे कवर करपाचें. वेलंकनीक पावपाक दिसता फाल्यां. आयज समज जातलें चोयता, फाल्यां ऑलमोस्ट पावपाक जाय वेलंकनीक. मागीर तुमकां मुखारले सांगता. ओके. चल्लो आतां बायक घेवन. आतां हांव हिंगच्यान भायर सरता, जी पॅलस आसा थिंगच्यान सद्याक भायर सरता. आतां हेल्मेट बीन घातला हांवें थंय. आनीक हिंगच्यान आतां सद्याक भायर सरलो थंय. ओके. सद्या टायम जाल्लो आसा ऑलमोस्ट एक जावपा येयलें. सगळें मागीर लास्ट खूब टायम जालो. हांवें पावल्लो ऑलमोस्ट इतलें जायन ऑलमोस्ट 1 level 20 पावल्लो. आनी आतां जालें एक पॅलस पावपाक म्हाका खूब टायम जालो. आतां चल्लो मुखार. आतां सद्या मेन मार्केट जें आसा बेंगलोराक थिंगा आसा. आनीक हांव एक 5-6-7 वर्स पयलीं हिंगा एक स्टेडियम आसा ती मुखार. मुखार एक स्टेडियम आसा श्रीकांती निवास म्हणून.
एक्झॅक्ट कोणासून सारकें जायना मुगोडे श्री क्रांती निवास म्हणून एक स्टेडियम आसा हांव थिंगा एक 2 वर्स पयलीं येयलो जी FC गोवा गेम जाता न्हू FC गोवा आनी बेंगलुरू FC गोवा बेंगलुरू गेम आशिल्ली फायनल काय सेमी फायनल कितें आशिल्ली ओके तेन्ना हांव आयिल्लो हिंगा बेंगलुरू गेम पळोवपाक पूण तेन्ना आमी विनर आसूं न्हय तेन्ना आमी लुजर जाले FC गोवाचे लुजर जाले जेन्ना बेंगलुरू होम टीम आशिल्ली तीच विन जाली हिंगा आनीक ही पळोवपाक हें जें आसा गार्डन आसा हिंगा लोक एन्जॉय करपाक येता हें व्हडलेशें लांबचें लांब गार्डन आसा थंय लोक कितलो चयला न्हू हिंगा लोक सगळे एन्जॉय करपाक फूल लांबचें लांब गार्डन आसा आनी हो प्लेस चोयला फूल झाडां आसा चोयल्या ते इतली आनी दोनी सायडीच्यान वॉकिंग ट्रॅक आसा इतली हिंगा बरें दिसता पळोवपाक आनी तो म्हळ्यार हें ना खूब सगळी सावळी आनी बरें शांतीकाय सुसेगाद बोस सुसेगाद एन्जॉय जावं ओके आनी समज तुवें कितें टिफीन हाडला कितें खावपा हाडला या तूं कितें असो थोडो रेस्ट घेवपाक सोदता जाल्यार तुजें हिंगा बसपा जाता हें गार्डन जें आसा तें हें व्हडलें गार्डन आसा लांबचें लांब फूल लांबचें लांब गार्डन आसा आनी हिंगा 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 बोगले स्टेडियम आसा न्हू थिंगा अशें सायडीच्यान अशें जायतें कितें कितें आसा पळोवपाचें आनी हिंगा स्टेडियमाक असो मेन सिटी आसा थंय थिंगा येयले न्हू जर तुमी मागीर क्रांती निवास म्हणून स्टेडियम जर आसली क्रांती निवास म्हणून स्टेडियम आसा ते जाल्यार तुमी येवपा जाता थिंगा तुमी येवले न्हू जाल्यार तुमी थिंगा तुमची गाडी सायडीन पार्क करून तुमी गाडी समज घेवन येयल्या 4 व्हिलर समज कितें समज तुमी घेयला न्हू तुमी सायडीन पार्किंग चार्जीस ना आमच्या गोंयांत जे खंयी पार्क केले पार्किंग चार्जीस घेता तसो न्ही पार्किंग चार्जीस ना तुज्यांनी खंयी पार्क करपा जाता गाडी आनी पार्क करून बरे भशेन तुज्यांनी एन्जॉय जावपा जाता फूल डे तुज्यान एन्जॉय करपा जाता तेका लागून म्हाका बेंगलोर मातशें बट तेका लागून बेंगलोर तुमकां म्हणल्यार हांवें बेंगलोर तुमकां दाखयता ओके आनी हो मेन हायवे हो पळयता न्हू हो मेन हायवे थंय आनी सायडीच्यान चोयलें थंय काय बरें झाडां आसा थंय फूल सावळी गाडी चोयल्या थंय फूल पार्किंग आसा थिंगा लोक पासून एन्जॉय जाता चोयल्या थंय आनी पळोवपाक जायतें कितें आसा हें बेंगलोर कळ्ळो न्हू आनी आतां हांव न्हू जेवून घेतलो आनी मागीर हिंच्यान भायर सरता ओके हिंच्यान मागीर भायर सरता आनी थोड्याशें आनीकूय भोंवता हांव अचो हो स्टेडियम श्री क्रांती निवास आउटडोर स्टेडियम म्हणून हो स्टेडियम बरो व्हडलो स्टेडियम आसा हो ओके व्हडलो स्टेडियम आनीक हे सायडीन भायर पार्किंग थंय आनी हे सायडीच्यान हो गार्डन हे सायडीच्यान गार्डन ओके आनी हो स्टेडियम आनीक जायतें आसा हिंगा लांबचें लांब व्हडलो तूं पळोवपा जाल्यार हो स्टेडियम आसा सद्या आतां मैं बेंगलोर जेवण बीन घेतला आयज सद्या हांव नॉन वेज जेवलो म्हणजे बेंगलोर थंय नॉन वेज जेवण मेळटा बेस्ट आसा बेंगलोर सद्या बिरयानी घेतली हांवें ते बिरयानी सामकी बेस्ट आशिल्ली आनीक मार्केट फूल भोंवलो आनी जे कितें कितें घेवपा आशिल्लें म्हाका तें सगळें घेतलें हांवें आनीक आतां हांव चल्लो मुखार आतां मार्केटान मातशें भायर सरलो आनीक आतां हांव चेन्नई अशें कितले किलोमिटर कवर करता तें ऑलमोस्ट 450 किलोमिटर कितें तरी उरला आयज कितें जाता कितें आसा तें क्लीन जाल्लें आसा ओके आनीक आतां हांव दिसा हेज्या मुखार वयता ओके रस्त्यांतल्यान आनीक मुखार मागीर तुमकां सांगता हांव हो रस्तो हांवें दवरलो आतां आनीक मार्केट न्हू हिंगा केन्ना येता न्हू बेंगलोर जाल्यार बेस्ट आसा मार्केट सायडीच्यान झाडां अशी सावळी बेस्ट आसा सावळी बीन बेस्ट मेळटा प्लस सगळे कितें जाय सगळे बोगले आसता ओके आनीक तूं बरे भशेन भोंवन बरे भशेन तुवें कितें जाय न्हू बेंगलोर तशें तुवें घेवपा जाता सद्या म्हाका कितें जाय आशिल्लें सगळें हांवें घेतलें आतां आनी आतां हांव चल्ला मुखार सद्याक हेल्मेट बीन घालून रेडी कित्याक म्हळ्यार पुलीस म्हळ्यार रस्ते पूण कितें आजून हाडून ना म्हाका पूण कितें आसा सेफ सायड रावल्यार मातशें बरें आनी गोंयांत कोता येता गोंयांत पसून हांव हायवेचेर हेल्मेट सदांच घालता नॉर्मल जे गांव आसा थंय आतां हेल्मेट घातना आतां आमी चल्ला मुखार
सद्या आतां पावलो आसा बिरुदाचलम त्या जाग्यार पावलो आसा. तामिळनाडू स्टेट येता ही. ओके. आनी हिंगच्यान वेलंकणी जे आसा ते ऑलमोस्ट 140 किलोमिटर उरलो आसा. ओके. ते फाल्यां कमी घेतले. हांव जातले चड आयज चड ट्रेवलिंग ऑलमोस्ट 400 कवर केल्ले आसा. आयज ऑलमोस्ट मागीर सांगता एक्झॅक्ट टोटल कितली कवर केल्या आसा. आनी आतां सद्याक हिंगा लॉज हें केल्लें आसा. द न्यू आनंदा लॉज म्हणून न्यू आनंदा लॉज तेंचो न्यू म्हणटा न्यू म्हणून मागीर बाकी तेंगे लँग्वेजीन बदलला कळ्ळो. न्यू आनंदा लॉज म्हणून हें हिंगा सद्या आतां घाला. कित्याक रातची चड लेट जाला आतां इकरा जालें. आयज जाता तितलें कवर करया म्हळ्यार. कित्याक काल ऑलमोस्ट हांवें 360 किलोमिटर कवर केले. आनी खूब टायम लागता कंटिन्यू कवर बायक चलयली आनी म्हाका पावपा जाय आशिल्लें. ओके. आनी फाल्यां वेलंकणी पावपा जाय. कित्याक जितलो लेट पावतलो वेलंकणीक तिका मागीर रूम बूक करपाक थिंगा कित्याक थिंगा लोक खूब येता. आनी म्हजे थिंगा जाय फ्रेंड्स पावले आसा. हांव वाटेर आसा. जाय जाल्यार म्हाका फोनूय केल्लो आनी वाटेर फ्रेंड्स आमचे गांवचे वाटेर आसा ते कार घेवन थंय हांवें बायक घेवन येयल्लो. आनी ते समज ते डायरेक्ट वयतले हांवें तेन्ना रावपा न्हय. ओके. ते वाटेर आसा ऑलमोस्ट 200 किलोमिटर ते उरले पावपाक. कॉल केलो तेमकां हांवें. तेमची रुमा भितर रावपाक मेळ्ळें नाजाल्यार आनी कोण मेळ्ळें तेमच्या सगळ्यांक बेगीन पावपाक शकता. तितलो हांव लेट घेतलो न्हू तितलो म्हाकाय प्रॉब्लम जातलो. मागीर ते रुमाक कितले जाणां घेतले ते खबर ना न्हू. ओके. आतां रुमा भितर वचून तुमकां सगळ्यांक दाखयता हांव. मागीर मुखायले सांगता रुमा भितर वचून जो लॉज हांवें बूक केल्लो आसा न्हू स्टे तितून तुमकां सांगता हांव. आयज हांवें आनंद लॉज म्हणटा थिंगा हांवें बूक केल्लें आसा. आनंद लॉज तितली हास ना. केन्ना तुमी बीन हे जाग्यार पावता न्हू रातची चड लेट पावता आतां इकरा जालें म्हाका अशें करून जाल्यार तुमच्यांनी इमर्जन्सी रावपा आतां हास ना. लॉज जे आसा जो रूम हांवें जो बूक केला स्टे जे हांवें बूक केल्या आनंद दिसा हें म्हणून लॉज म्हणून जे बूक केल्लें आसा न्हू तितली हास ना. पूण दिसा समज तुमी लेट बीन येता केन्ना ओके तुमकां चडूय लेट येता जाल्यार तुमी मागीर ऑप्शन ना जाल्यार कित्याक आनी मुखार आनीक आसा मागीर आनी चड किलोमिटर आसा ऑलमोस्ट 15 किलोमिटर. ताका लागून म्हळ्यार हिंगाच कित्याक इकरा जाल्यार रातची आयज इकरा जालें आनी आयज हांव फूल कंटिन्यू रनींग वेहिकल चलयत आशिल्लो कित्याक बेंगलोर काम आशिल्लें आनी मागीर फाल्यां म्हाका बेगीन पावपा जाय आशिल्लें. आनी आयज न्हू हांवें 380 किलोमिटर कंप्लीट केलें आसा. आयज टोटल हांवें 380 किलोमिटर प्लस तुका भितर 40 किलोमिटर एड कर कितें आनी तो बेंगलोर ना सिटी भितर आनी 40 किलोमिटर भोंवला थिंगा ऑलमोस्ट 3.5 वरां म्हाका थिंगाच लागली भोंवपाक. म्हळ्यार थिंगा बाकी म्हजें काम आशिल्लें मागीर दिसा थिंगा हांव डिफरंट चोवपा लागलो. मागीर हांवें थिंगा दिसा पॅलस पळोवपाक गेल्लो थिंगा एक वर गेले थिंगा गेले एक वर मायजू गेले थिंगा मागीर दुसरे कडेन सिटी भोंवता मागीर थिंगा टायम थिंगाय गेलो. आनीक म्हाका कितें आसलें बेंगलोर पावपा आशिल्लें आनीक तेचे फाटल्यान मागीर म्हाका जाता तितलें आयज कवर करपाचें कित्याक म्हाका फाल्यां वेलंगी पावपा जाय. कितें करून म्हळ्यार मॉर्निंग टायमार म्हळ्यार दिसाच्या टायमार रातची इवनिंग पावपा नाका कित्याक मागीर थिंगा रूम बूक करपाक खूब त्रास जाता. त्रास म्हळ्यार लोक थिंगा जायतो येता कारण डिफरंट प्लेसीच्यान एक्रोस फूल वर्ल्डांतल्यान म्हणल्यार पसून जाता कित्याक आतां 9 चालू आनी 8 तारखेक नेक्स्ट म्हयन्याच्या 8 तारखेक फेस्त आनी आज डेट आहा 27. ओके 2 दिसांनी नेक्स्ट मंथ सुरू जाता. ओके ताका लागून कितें लोक खूब येता. आनीक आतां हांव आशिल्लो पयलीं काल आशिल्लो तुमकुरांच्यान हिंगा पावपा ऑलमोस्ट म्हाका 380 किलोमिटर प्लस 40 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 420 किलोमिटर टोटल लागली म्हाका. आयज चड किलोमिटर हांवें कवर केल्ले आसा. ओके काल हांवें केल्ले 360 आनी आयज केला 380 प्लस 40 एडिशनल आनी आयज बायकूय एडिशनल चलयला हांवें ऑलमोस्ट इकरा जाली. ओके इकरा जाल्ली आसा म्हाका. आनीक आतां न्हिदपा वयता कित्याक आयज म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार ना तितलो जाम जालो ना कित्याक जे हांवें बायक आयज चलयल्या न्हू ती हे सायडीच्यान म्हळ्यार ज्यो नॅशनल हायवे आसा न्हू तो तितूंतल्यान चलयलो ना म्हळ्यार तो विलेजान तो नॉर्मल हायवे आसता चोय विलेजान वयता चोय तितूंतल्यान चलयलो हांवें म्हळ्यार मातशें शॉर्टकट घेतलेलें हांवें ते मातशें बेगीन पावपा लागून ऑलमोस्ट नॅशनल हायवेच्यान गेल्यार ऑलमोस्ट 15 किलोमिटर आनी एडिशनल जातालें म्हाका एडिशनल म्हाका थोडें सेवूय जालें. ओके
म्हळ्यार विलेजान जे ते सायडीच्यान घेतले हांवें व्हेकल म्हजी. आनीक तुमकां हांवें आयज म्हणजे तुमची म्हजी बायक जी आसा तुमकां रिवील करून दाखयल्ली आसा हांव किसली बायकेन घेवन येयल्लो आसा तो. ओके, हे अशें तुमी बीन समज तुमकां अशें करून भायर सरपा जाय न्हू, जाल्यार तुमची बायकेन तुमी भायर सराय, कांयच प्रॉब्लम जायना. ओके, पूण कितें ओवर स्पिडीन चलोवप ना बायक. समज स्कुटी बायक चलयता जाल्यार, आनी समज गियर बायक चलयता जाल्यार तूं ओवर स्पीड चलोवपाक शकता, पूण स्कुटी बायक चलयता न्हू ओवर स्पीड चलयता. ऑलमोस्ट आयज ना हांवें ऑलमोस्ट जेन्ना बेंगलोर पावपास पयलीं ऑलमोस्ट 45 to 55 हितून भितर चलयलें, आनी मागीर हांवें मातशी स्पीड वाडयली 65 ऑलमोस्ट केशी गेलें हांवें बायक. ओके, जेन्ना हे सायडीच्यान येवपा लागलो ना आतां, ओके, तेन्ना ऑलमोस्ट 65 स्पीड धरली हांवें. ओके, आनीक आतां हांव फाल्यां मॉर्निंग मेळटा तुमकां. आतां न्हिदता, पयलीं फ्रेश जाता, फ्रेश जालें ना, पयलीं फ्रेश जाता, फ्रेश जालें म्हणटकीर मागीर हांव न्हिदपाक वयतलो. आनी हांवें जेवण पयलींच घेतलें हांवें ऑलमोस्ट 8:30 जेवण घेतलें. वाटेर हांव थिंगा म्हाका दिस डाबा मेळ्ळो. ओके, बेस्ट आशिल्लो. ओके, डाबा थिंगा डाबा जेवलो, थिंगच्यान जेवन मागीर हांव मुखार आनी कॅरी फॉर्वर्ड केलें हांवें. म्हाका कितें विलेजीन घेतल्यार म्हाका डावट लागिल्लो, कित्याक मागीर मुखार म्हाका फूड बी कांय मेळपाना. आनी आयज फॉरेन जालें की आयज हिंगा हांवें लॉज बूक केल्लें आसा, पूण थंय फूडूय ना आनीक स्टे जी आसा तितली खास ना, नॉर्मल कळ्ळें न्हू. आनीक चल बाय, आतां फाल्यां मॉर्निंग मेळया. ओके, मुगायली जर्नी ऑलमोस्ट 140 किलोमिटर उरला आमगेलें कंप्लीट करपाचें. तें ऑलमोस्ट दनपारां म्हळ्यार कंप्लीट जातलें. आनी चुया फाल्यां हांव बेगीन पावय सोदता काय लेट पावय सोदता तो, कित्याक आतां जालें एकला न्हू, ताका लागून मातशें चडूय न्हिदोन घेता. बेगीन उठलो जाल्यार मागीर हांव बेगीन पावय सोदतलो. चल बाय, नेक्स्ट व्हिडिओ फाल्यां.